हे काम तुम्ही लोकांक काम दिवपाचें काम आसा. इट इज नॉट ओन्ली डॅट. हांगासर दोन गजाली म्हत्वाच्यो आसा. एक म्हणजे तुमी डेव्हलपमेंटूय करून घेता. म्हणजे एखादो नालो बांदपाक जाय, एखादो बांदारो बांदपाक जाय, एखादे ग्रामीण रोजगार रिलेटेड एनीथींग. आणि त्याच्या बरोबर म्हणजे डेव्हलपमेंटूय जातलें आणि त्याच बरोबर गांवांतल्या कदाचित 10, 12, 15 महिलांक ज्यांच्यांनी रजिस्टर्ड केल्ल्या तांकां काम मेळटलें, तांकां पगार मेळटलो. म्हणजे तो 180 दिसाचो आसूनी किंवा आनी कितें आसूनी. म्हणजे दोन ड्युएल हेतू आमी साध्य करता. इनोवेटीव आनी लोकांक इन्कम दिवपी प्रोजेक्ट जर आसत जाल्यार हांव परत एकदां सांगता, लोकांक डायरेक्टली बेनिफीट दिवपी प्रोजेक्ट ग्रामीण विकास हाजेर भर दिता आसतना भारत सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात सहाय्य करपाक काम करात. आतां उबे सगळे जाण आहा पळय न्ही, तांच्यांनी टार्गेट दवरपाक जाय फुडल्या 6 म्हयन्यांक की कमीत कमी आपल्या पंचायतीन कमीत कमी 5 लाख, चडांत चड बाबा एक 25 लाख रुपया हितूंतल्यान आपूण मोडटलो. हे जर आमी टार्गेट दवरीत जाल्यार तें पॉसिबल आसा. म्हणजे तेजो इलेक्शन दृश्ट्या तुमकां आनी आमकां, हांव दोगांयकूय सांगता, हांवें तुमकां कित्याक म्हटलें, फुडल्या पंचायतीचें इलेक्शन आमचें इलेक्शन जायना फुडें तुमचें इलेक्शन आहा. ओके, त्या खातीर दोगांयकूय फायदो आहा. दीस इज अ गिव एंड टेक. तुम्ही जर तितकें बरें काम केलें तुमी निवडून येतले आनी तुमी बरें काम केलें तेजो फायदो आमकांय जातलो.